ब्रह्मा विष्णू आणि महेश्वर सामोरी बसले, मला हे दत्त गुरु दिसले. तुम्हीच केली सारी किमया, कृतार्थ झाली माझी काया. तुमच्या हाती माझ्या भोवती औदुंबर बसले, मला हे दत्त गुरु दिसले. असे हे ब्रह्मा विष्णू आणि महेश ह्या देवांची त्रिमूर्ती ज्या झाडांत वास करता, असे हे झाड म्हटल्यार औदुंबर. ह्या झाडाक आमच्या कोकणी भाषेन रुमड असे म्हणतात. दत्त मंदिराच्या आसपास सदैव आसपी हे रुमडाचे झाड आमच्या सगळ्यांच्याच परिचयाचे असतले. पण आयज ह्या रुमडाक आमी एका वेगळ्या दृष्टिकोनान पळोवपाचो प्रयत्न करूया आणि त्याचे जे वेगळे विश्व आसा ते आमी अनुभवूया. नमस्कार, हांव समृद्धी केरकर. स्टुडंट मिडियाच्या जंगल बुक ह्या सिरिजान हांव तुमचे सहर्ष स्वागत करता. ह्यो निसर्ग, झाडां पेडां, न्हंयो हे मनशाच्या मनाक सदिनाच भुलय दिला. आमचे विज्ञान आणि विकास जरी कितले फुडें गेले असले तरी कांय प्रश्न असे आसात निसर्गान जे सदांच अनुत्तरीत असता आणि आमच्या मनशाच्या मनाक ह्या प्रश्नांचो सदैव वेध लागलेलो असता. कदाचित त्याच्याच खातीर कांय झाडां आसात आणि हो निसर्ग आसा त्याच्या भोवती एक अद्भुत शक्ती वास करता किंवा त्याच्या भितर दैवत्व आसा असो समज आमच्या समाजान रूढ जाला असू शकता. रुमडाचे हे जे झाड आसा तेका सायंटिफिकली फायकस रेसेमोसा असे म्हणटात. फायकस म्हटल्यार वड, पिंपळ, फातरफोड, नांदरूक हेज्या फॅमिलीन येवपी अशें हें झाड आसा. भितरले वड, पिंपळ ह्या झाडाक सगळे भारतभर महत्व आसा. पूण आमच्या गोंयान आणि कोकणान रुमड ह्या झाडाक सुद्दां तितलेच महत्व आसा. रुमडा भितर दत्तगुरू वास करतात असे म्हणतात. हेचे मूळ म्हणजे ब्रह्म, खोड हे विष्णू आणि खांदयो म्हणजे महेश असे म्हटले वयता. आणि जो मनीस ह्या झाडाच्या मुनान बसता तेजेर हे देव आपल्या आशीर्वादाचो वर्षाव करता अशी श्रद्धा आसा. सत्यवचनी राजा हरिश्चंद्र यांचे रुमड हे कुळवृक्ष म्हणजेच टॉटेम ट्री जेका आमी म्हणतात ते. त्यांचे सिंहासन सुद्धा रुमडाच्या लाकडापासून तयार केल्ले असो उल्लेख मेळटा. ह्या झाडाक आमच्या संस्कृतीन इतले महत्वाचे स्थान आसा की बऱ्याचशा पवित्र स्थानांचेर हे झाड आमकां पळोवपाक मेळटा. कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या कृष्णा नदीच्या कांठार वचपी नरसोबाची वाडी हांगासर एक प्रसिद्ध औदुंबराचे झाड आसा. ह्या झाडा वयल्यान कांय जागांक औदुंबरवाडी अशी नांवां सुद्दां दिल्लेली आसात. जशे ह्या झाडाक पौराणीक महत्व आसा तशेंच लोकसाहित्यान सुद्दां ह्या झाडाचो बऱ्याच प्रमाणात उल्लेख आमकां मेळटा. रुमडाच्या पानार गे सातेरी भजन फुगडी खेळे गे अश्यो फुगड्यो आणि शिगम्याच्यो सोकारती जशे की हाडिली कुदळ काडिला धेपा त्यात लाईला रोपा रुमडाचा हो रामा अशे सोकारती शिगम्याच्या वेळार म्हटले वयता. वर्सान एकदा जेन्ना गोंयांतल्या घरांनी होम घालपाचो विधी केलो वयता तेन्ना रुमडाचे 21 काठयो जे आसा ते ह्या होमा खातीर वापरले वयतात. रुमडाचो हो धुवर औषधी, कीटकनाशक आणि तसोच पवित्र आसा असे म्हणतात. फक्त हिंदू धर्मानूच न्हू तर बौद्ध महायान पंथ जो आसा तेतून सुद्दां रुमडाच्या ह्या झाडाक खूब महत्व लाभलेले आसा. जपानीज भाशेंतलो उदोंगे ह्यो शब्द जो आसा तो औदुंबरा पासूनच येयल्लो आसा. जे गोष्टी मनशाच्या आकलन शक्तीच्या भायर असता आणि जे गोष्टी असाध्य असता ते गोष्टी मनशाक सदिनाच भुलयत असतात. तर अशीच एक गोष्ट जी मनशाच्या जिवनान प्रश्नचिन्ह जावन रावता ते म्हटल्यार रुमडाचे फूल. रुमडाचे फूल कोणी पळयला पूण कितल्याशाच लोकगितांनी तशेंच साहित्य कृतींनी ह्या रुमडाच्या फुलाक पळोवपाचे जे वेध लागलेले असता हे आमकां दिसून येता. ते मागीर शिगम्याचे सोकारती जावं, फुगडी जावं, दशावतारी नाटक जावं, पुराण कथा जावं किंवा आनी कितलेशेच साहित्य कृती जावं. आणि आमच्या चांदोरचो
प्रसिद्ध असं मुसळ नृत्य जें आसा तेतून सुद्दां रुमडाच्या ह्या फुलाचो उल्लेख केल्लो आमकां आयकपाक मेळटा। एका लोकगितान तर एक भाव आपल्या भयणीक रुमडाचें फूल हाडून दितलो, तर एक प्रियकर आपले प्रेयसीक रुमडाचें फूल हाडून दितलो अशी प्रतिज्ञा करता, अशी एक गोष्ट आसा। आनी त्याच बरोबर दशावतारी नाटकान सुद्दां अशी एक काणी आसा की एक राजकुमार आसता, तो आपल्या राजकुमारी खातीर हे केन्नाच न मेळपी रुमडाचें फूल हाडपा खातीर वयता। चांदोरच्या मुसळ नृत्यान म्हणटात, एक पानी रुमड दोन पानी जालो, आजून रुमड फुल्लो ना। तर हे रुमडाचें फूल आसा जे केन्नाच कोणाक दिसना, तर ह्या फुलाचें इतकें महत्व कित्याक आसा काय, तर जे कितें अशें म्हटलें वयता की रुमडाचें फूल जें आसा तें एकदम दुर्मीळ आसता, पूण खरें म्हटल्यार रुमडाचें फूल जें आसता हें दुर्मीळ नासोन हेची जी रचना जी आसा ह्या फुलाची ती निसर्गान एका वेगळ्या पद्दतीन केल्लेली आसा। हें फूल फुलता, पूण आमी जशें एक्सपेक्ट करता, आमचे जशे अपेक्षा आसता तेज्या भायर अशें वेगळ्या तरेन हें फुलपाचो प्रोसेस आसता ह्या फुलाचो। आतां ही जी आमकां दिसता ही रुमडाची आमी फळां अशी म्हणटा। आमच्या ल्हानपणान खूब जाणांनी गोंयांतल्या लोकांनी ही फळां खाल्ला सुद्दां आसतली। बाजारान मेळपी जो फीग आसता न्हू तेच्याच जमातीची फळां आसा आनी तेजी चव सुद्दां तेंच्याच भशेन लागता। पूण तुमकां खबर आसा ही फळां जी आसा हीच रुमडाची फुलां सुद्दां आसात। ही जी फळां आमकां दिसता तर हेका सायकोनियम अशें म्हणटा आनी हेजो जो फ्लावरींग प्रोसेस आसा फुलां जी हेच्या भितरूच आसता आनी ह्यो जो तुमकां हांगासर बारीक जीव दिसता ताका फीग वास्प अशें म्हणटात। आनी ह्यो जो जीव आसा तो रुमडाचें जें पॉलिनेशन करपा खातीर खूब म्हत्वाचो आसा। हे जे सायकोनियम म्हणून हे जे फळ आसा तेज्या ह्या सकयल्या भागाचेर तुमकां असो ह्यो नैसर्गीक होल दिसतलो, त्या होलासून ह्यो जो फीग वास्प आसा तो हांगासून भितन वयता। आमी केन्नाय हे फळ खाता आसतना अशें नोट केलां आसतलें, जेन्ना आमी हेका अशें ओपन करता न्हू तेन्ना तेज्या भितन खुबशे किड्यो अश्यो भरलेले आसतात। तर आमकां केन्नाय प्रश्न पडलो आसतलो की हे किड्यो भितन कशे पावतात, इतके टायट फळ आसता आनी इतके बरे किड्यो कशे भितन पावतात। तर तेजें कारण म्हटल्यार ह्यो होल आसा नैसर्गीक आनी ह्या फळाची रचनाच अशा प्रकारे निसर्गान केल्लेली आसा की हेजो फीग वास्प आसा जेणे करून तो भितन एंटर करूं शकतलो। ही जी फीग वास्पाची मादी आसता ती ह्या होलासून भितन एंटर करता आनी ते एंटर करता आसतना त्या प्रोसेसान तिचे जे पंख आसता, तिचे हातपाय आसता ते सगळे म्हळ्यार सगळे तुटोन पडटा आनी ती भितन वयता आनी आपली अंडी जी आसा न्हू ती भितरल्या तेज्या फुलां जी आसता भितन अशी बारीक बारीक खूब फुलां आसता, तशी रचना आसता तेजी, तर त्या फुलांचेर ती मादी जी आसता ती आपली अंडी घालता आनी जेन्ना ही अंडी हॅच जाता तेन्ना भितरले नर आनी मादी आसता ते भितनूच तेंचें मेटींग जाता आनी जे नर आसतात न्हू ते भितन हें फळ जें आसा हितूंतल्यान भायर येवपा खातीर जे मादी आसतात तेंच्या खातीर अशे होल निर्माण करतात, म्हणजे वाट निर्माण करतात भायर येवपा खातीर आनी ह्या प्रोसेसान ते सुद्दां मरतात आनी हे जे सगळे मेल्लेले मूस आसा तेतून हे जे फळ जे आसा ते एक प्रकारचे एन्झायम तयार करता आनी तेंचे जे बॉडीज आसा ते सगळे भितन त्या फळान मर्ज जावन वयता आनी त्या होलासून हे जे मादी आसा न्हू ते ह्या फुलांचो परागकण जो आसा तो आपल्या पांयांचेर घेवन अशेंच दुसऱ्या फळाच्या शोधान भायर पडटात आनी ह्या फळाची जे अशा तरेन ह्या फळाची पॉलिनेशन जाता, परागीकरण जाता आनी त्याच बरोबर ह्या फिगाचे जे जीवन चक्र आसा तेज्या खातीर हे फळ जे आसा ते आश्रय पुरयता आनी अशा तरेन हे दोगूय जाणां हे फिगाचें झाड आसा फायकसचें तें झाड आनी हे फीग वास्प जो आसा जे दोगांयचें आयुश्य जें आसा तें एकामेकाचेर अवलंबून आसा। तर वैज्ञानीक रित्या ह्यो जो प्रोसेस आसा तेका सिम्बायोटीक रिलेशनशीप अशें म्हणटा आनी सिम्बायोटीक रिलेशनशिपांतलें म्युच्युअलिझम, ऑब्लिगेट म्युच्युअलिझम असो ह्यो प्रकार आसा। तर आमकां अशें खूब वेगळी गोश्ट हांगासर पळोवपाक मेळटा
की निसर्गान कशें प्रत्येक गजालीचें एक वेगळें नियोजन करून दवरलेलें आसा आनी ह्यो इतको ल्हान दिसपी जीव सुद्दां ह्या इतक्या विशाल झाडाक सुद्दां कितलो महत्वाचो आसा, तेज्या शिवाय हेजें जीवन चक्र चलचें ना. तर अशा प्रकारे निसर्गाची ही एक वेगळीच किमया आमकां ह्या झाडा पासून पळोवपाक मेळटा. जेन्ना हें फळ जें आसता तें पिकोवन रेड जाता तेन्ना आमी ओपन करून पळोवंक शकता की हेजे फळाच्या भितरूच तुमकां अशी फुलां दिसून येतली आनी त्या फुलांचेरूच ही मादी जी आसता ती आपली अंडी घालता. आनी अशे जे फिग्स जे आसता, फिग जमातींतली जी झाडां आसा तेंच्या सगळेच फळां मदीं अशे हे फिग वास्प तेंचे त्या त्या प्रकारचे आसतात त्या त्या झाडाचे आनी तेंचे जे पॉलिनेशन आसा ते अशा वेगळ्या प्रकारे जाताना आमकां पळोवपाक मेळटा. पूण आमी आतां बाजारान जे फिग्स खातात, अंजीर जे आसता ते आमी खातात, तेंच्या खातीर एक वेगळी प्रोसेस आसता आनी तेंकां अशा तरेन तयार केले वयता तेतून ह्या फिग वासपाची गरज लागना, कारण तेका आमी मनीस तयार करता, मनीस म्हटल्यार कल्टिवेट करता, सो ते वेगळे तेजी प्रोसेस आसता. पूण जे जंगलांतले प्रजाती आसात जशे की फायकस रसेमुसा आसा, तर तेतून ह्यो जो फिग वास्प जो आसा तो ह्या रुमडाच्या आयुश्यान खूब महत्वाचो रोल बजयता. अशें म्हणटात की फूल फुल्लें जाल्यार तेजो दरवळ जो आसा तो पसारपाचो रावचो ना. तशेंच रुमडाचें फूल जें आसा तें जरी आमकां दिसनासलें तरी सुद्दां कितल्याशाच कवींक, कितल्याशाच साहित्यिकांक सुद्दां ह्या फुलान भूल घातलेली आसा. तशेंच आमचे गोंयचे लाडके बाकीबाब म्हणजे बाबा बोरकर आपल्या कवितेन म्हणटात, तुला मला उमगला जिव्हाळा जन्मांचा पट फिटला ग, तुला मला उमगला जिव्हाळा जन्मांचा पट फिटला ग, अन शब्दांचा प्रपंच सगळा कमळासमहा मिटला ग. आलिंगन चुंबना विना हे मिलन आपले झाले ग, आलिंगन चुंबना विना हे मिलन आपुले झाले ग, पहा पहा परसात हरीच्या रुमडाला सुमाले ग. त्याचबरोबर कोकणातलेच आणि एक साहित्यिक आसा मधु मंगेश कर्णिक म्हणून, हेंच्यांनी सुद्धा आपल्या एका लेखान आपलो रुमडा बद्दलचो अनुभव व्यक्त केल्लो आसा. तितून तेंच्यांनी आपल्या गांवांतले कांय लोकमानसान अशे रूढ जाल्लेले श्रद्धा आसात रुमडा बद्दलचे ते मांडलेले आसात. तर तेतून अशें म्हटलां की रुमड जो आसता तेका एकूच सोन्याचें फूल येता आनी तें फूल राखपा खातीर राखणदार त्या झाडाचेर वास करता. ही कितली वेगळी कल्पना आसा न्हू. आनी त्याच बरोबर रुमडाचें जें झाड आसता तें खूब औषधी सुद्दां आसा. तेंच्या गांवान असो एक समज आसा की रुमडाची जी पाळां आसतात मुळां, तर तेच्या कडली थोडी माती खणोन ती मुळां सैल करून त्या मुळांचेर एक घाव घातलो वयता आनी ते मूळ आसा तेच्या पोंदा एक मडकी पुरून दवरतात आनी कांय दिसांनी त्या मडकेन एक एक थेंब त्या कापलेल्या मुळासून एक एक थेंब पाणी जें साचता तें पाणी जें आसा तें अमृत आसल्या सारकें ते लोक थंयसले जपोन दवरतात. आनी जेन्ना फुगाव येता किंवा अशें आनीक कितें अशे रोग जाता न्हू, तर ह्या रोगांचेर तें पाणी जें आसा तें अतिशय गुणकारी आसा अशें थंयसले लोक मानतात. आमचे लोक बरेचशा अशे ट्रेडिशनल जी मेडिसिन्स आसात तितून तेजो वापर करतात. जशें की आमी वात येता म्हणटा, तर रुमडाच्या फळांची जी भाजी आसा न्हू ती वात येता तेजेर एकदम अशे औषधी अशें मानले वयता. आनी फक्त मणीसूच न्हू तर बॉनेट मकाक म्हणजे हे आमचे माकड आसा, वानर आसात, धनेश पक्षी आसा, तर हे सगळ्यांचे हो जो रुमडाचें फळ जें आसा तो एक तेंच्या खातीर रानमेवा आसा. आनी त्याच बरोबर डायरिया आसा किंवा कॉन्स्टिपेशन ह्या सारके जे रोग आसा तेजेरूय ही फळां जी आसा ती खूब औषधी आसा. गोंयांतलो पशुपालक समाज जो आसा तो जेन्ना गालगूट येयसले न्हू तेन्ना रुमडाच्या पानाचो जो रस जो आसा तेज्या तो रस आनी वरयो आसा तो आपल्या गालाक लाय आसलेले औषध म्हणून. आनी त्याच बरोबर ही रुमडाची पानां जी आसता ती मातशी खरखरीत कशी आसता, तर केन्ना हाताक कुसुंड लागला आनी तेजी जर कुसां हातान गेली न्हू जाल्यार हे रुमडाचें पान जें आसता तेतून अशें खरवडून पयलीं कुसां लोक काडी आसलेले.
रुमडाचें झाड चडांत चड आमकां पाणथळ जागा जी आसा म्हणजे आमचे न्हंयो आसा किंवा व्हाळ आसा अशा जाग्यांचेर आमकां रुमड पळोवपाक मेळटा. हे झाड पाण्याची पातळी जी आसा ती वाडोवपाक मदत करता अशें म्हणटात. आपली सुरकुतलेली मुळां जी आसा ती पाणयान बुडोवन एका खोल शांत कोणीचेर आपली घनदाट हिरवी काळी सावळी पसरोवन हे झाड एका गूढरम्य वयस्क आणि अनुभवी मनशा सारखे बसलेले असता. अशा या शांत दैवी रुमडाचो उल्लेख जाल्या उपरांत बालकवींची एकदम गाजलेली अशी औदुंबर कविता हमखास याद येता. ह्या सुंदर दृश्यमय कवितेसून आयच्या रुमडाच्या भागाक आमी विराम दिवया. ऐल तटावर हिरवाळी घेऊन निळा सावळा झरा वाहतो बेटा बेटातून. 4 घरांचे गाव चिमुकले पैल टेकडीकडे. शेतमळ्यांची दाट लागली हिरवी गर्दी पुढे. पाय वाट पांढरी तयातून आडवी तिडवी पडे. हिरव्या कुरणामधून चालली काळ्या डोहाकडे. झाकळुनी जळगोड काळीमा पसरी लाटांवर. पाय टाकुनी जळात बसला असला औदुंबर. पाय टाकुनी जळात बसला असला औदुंबर.